मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यादीक भितर सोदता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादीक भितर सोदता आमी सगळीं येवकार दिवया पास्काचें जेवण तयार जातलें जेवणा मेजार बसूंक मेळचें जेजूचें पास्क आतां जातलें तशेंच आमचें ताणें करचें. बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. बाबडी नोवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू इमाऊस वतेल्या शिसांक दिश्टी पडटा हें आमी आयकता. जेजू तांकां दिश्टी पडून तांचे बरोबर चलून तांच्या निर्शेल्ल्या काळजांक तो धीर दिता आनी जेन्ना उण्याचे मोडणेन जेजूक ते भेटता तेन्ना तांचेच भितर तांची काळजां उलपुल्ली कशीं जाता आनी जेजू तांचो बाबार्थ उपरांत थीर करता. ह्या दिसांनी पास्कांची घडणी हाचेर आमी परत परत उगडास करून कितले आमकां ही घडणी म्हत्वाची क्रिस्ती जिविताक तें दाखोवड जाता. जेजूचेर खोल विस्वास दवरून ताच्या पुनर्जीवनपणान आमी खुशाल जावं आनी दुसऱ्यांक आनी आमकांय हें सासणीक सूख भोगूंक पावय म्हणून मागुया. आनी मिसाचे भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पयल्या देवाक तुमकां बाबा भणिलो म्हजो ज्ञान जाल्लो सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध हे बसत भाग्य सदांच आठवून सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोध करात प्रार्थून मागता. सर पळयता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्वेच्या सर पळयता देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देव वाचता तुज्या तोर वैभवाक आसा आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्त बापाचे ग्रस पुता सोम्या देवा देवाचें शरीर तो संवसाराचें पाप काडटा आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यार बसला आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सगळ्याती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोचो पवित्र एकलोचो ईश्वर एकलोचो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दबाजीक समारंभान वर्सान वर्स तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी फकत भायल्या दबाज्यान सोंपोवंक दिवं नाका बगर आमचो काळजांचो संतोश जिणेचे नवे चालीन सांबाळून सासणाच्या आनंदाक तयार जावंक आमकां करपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रून आनी जुआंव एकदम सांजेच्या 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जोलबाच्या लांगड्याक उबारून वताले आनी देव मंदिरांत भितर सोदतल्या लागीं ताणें भीक मागच्याक दिसपट्टी देव मंदिराच्या सुंदर म्हणटात त्या दारा सरशीं ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुआंव देव मंदिरांत भितर सोदता तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रून आनी जुआंवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचें कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजारेतच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्याक हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखाणीत तांचे बरोबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखाणटा म्हूण सगल्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारा सरशे बसून भीक मागी तो होच म्हूण ताणें ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं ती अजापून थोटाकली. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक वाखाणात, ताचें नांव परगट करात. पर्जा मदें ताची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोऱ्याचे सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक जय. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगता. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश बरी जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक जय. ताच्या चाकराक आब्राहामाच्या पुतांदुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेवेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक जय. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कोरोराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें आब्राहामा कडेन कबलात केली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पद्मणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून जेजू पुनर्जीवन जालो तेच दिसा तांचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमिटर पयस आसलेल्या इमावस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी जें सगळें घडलोलें ताची गजाल एकामेकाक लागीं ते करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो पूण ताका ओळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें ताणें म्हणलें एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो चिंतेस्त दुखेस्त तोंड करून ते थांबले क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणलें जेरुसलेमांत ह्या दिसांनी घडला ताची खबर नासलेलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय ह्या उतराक ताणें म्हणलें कसली खबर ताणें म्हणलें नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची देवान आख्खे पणजे मुखार करण्यांनी तसो उतरांनी पोदवेन बोल्लोलो प्रवादी तो आसलो आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोरणाचें फर्मोण मारूंक धरून दिलो आनी कुर्सार किडायलो इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतले हांव तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले उजवाडचे आदीं ताच्या फोंड्याशी त्यो केल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें सांगतात म्हूण परत येवन ताणें आमकां खबर दिली देखून आमच्या बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकां मेळ्ळें तो मात दिश्टी पडलो ना तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें कितलें म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय स्वत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी क्रिस्तान हें सोंसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवांत भितर सरूंक नाका आसलें गाय मागीर मोइजेसांनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितलें शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो इतलें म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें पूण तांणी पोरातून म्हणलें आमचेशी राव सांज जाली आनी दीस दारेर पडचो जालो आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो देवाक दिन वचून तो मोडलो आनी तांकां दिलो तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हणलें तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर भुलपोताले न्हय आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलेलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळी तांणी तांकां सांगलें सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला आनी तांणी वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये बाबा भयणीनो जेजूचें आसणें इमावस वेतराशीस 3 भासांनी भोगता पयलें म्हणल्यार एक मोडलोलो एके भाशेन वाटसूर कसो ब्रोकन ब्रादर दुसरें
तुम्ही बघता ते इन द ब्रोकन वर्ड त्या उंड्यांत त्या उतरांत आनी तिसरें इन द ब्रोकन ब्रेड जेन्ना उंडो मोडटा इन अ ब्रोकन ब्रदर इन अ ब्रोकन वर्ड आनी इन अ ब्रोकन ब्रेड जेजू वाटसूर कसो तांचे बरोबर वेता आनी वाटसूर कसो वेताना एकलोच तो वेता तो एके भाशेन लोनली स्ट्रेंजर आमच्यान म्हणून येता आनी त्या काळार असले एकमुळे कोणाच्यान वचूंक जायनासलें आमी जाणा बरे समारितानाची वपार जेन्ना तो एकलोच वेतालो ताका चोरांनी मारून उडयलो असली गोत तेन्ना जाताली म्हणटच जेजू एकसुरो एकवड आपूण वेता अशें दाखयलें आनी ताका ताणें घेतलो इन अ ब्रोकन ब्रदर उपरांत जेन्ना मोइजेसाच्यान उरलेली खबर सांगता तेन्ना ह्या देवाचे उतराचे मोडणेन ताणें ताका अणभवलो आमची काळजां उणपोतालीं न्हय अशें ते म्हणूंक लागले आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना जेजून उंडो मोडलो तेन्ना ताणें ताका एके भाशेन वळखलो बाबडीनो जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत जेजूक वळखूंक प्रयत्न करूंक गरज जायतीं जाणां जेजूक ओळखूंक प्रयत्न केलो पूण ताणें दुसरे भाशेन जेन्ना मारी मागदालेन तिका जेजू भेटलो तेन्ना तो एक गार्डनर कसो अशें तिका दिसलें ओळखूंक ना जेन्ना गालिलियाच्या वेळेर जेजू तांकां दिश्टी पडलो तेन्ना ते समजले ते वेळेर भोंवपी आनी कितें मोलादीक सोदपी असलो मनीस म्हणून तो बीच कोंब अशें आमी म्हणटा तांकां ओ जेन्ना उदकाचेर जेजू चलोन आयलो तेन्ना तो एक भूत कशें तें समजलें म्हणटच वेगवेगळे जेजूक वेगवेगळे भाशेन समजताले जेजू आमकां ही वळख दिवंक सोदता पूण तो फोर्स करिना जेन्ना शिसांचे बरोबर तो आसलो ताणें आपूण फुडें वेताशें करून ताणें दाखयलें फुडें वचप म्हणल्यार तो तांकां फोर्स करिनासलो आपूण येता म्हणून पूण ताणींच ताचे लागीं मागलें आमचेशी राव सांज जाली दीस दारीर पडलो जेजू कोणाक फोर्स करिना आपूण तुमच्या काळजान येता म्हणून पूण आमी मागूंक गरज जे भाशेन ह्या शिसांनी मागलें आमचेशी तूं राव आनी जेजू खऱ्यांनी तांचे बरोबर रावलो आमी तर मागलें आमचेशी राव आमकां तुजो समज दी आमकां आसा तशी मानून घे जेजू आमचेशी रावतलो पूण इतल्यान जेजूक घेवन ते रावंक ना आमी जाणा शेवटाक ते त्याच वेळार उठून जेरुजाल्याक परत गेले आपले मिसांव ते विसरूंक ना हे शीस आपले मिसांव घेवन परत गेले आनी दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगूंक लागले आमच्या सांगाता जेजूक राव म्हणटना आमचे मिसांव आमी विसरूंक फावना
म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर्पविदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया. मोगाच्या बापा, हे पास्क परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दयाळायेन मानून घे आनी तुका विस्वासशी रावूंक आमकां समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सगळींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदगार दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सळणी सोम्या संवसारांतल्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतर आमां समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखार मावळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अकबार मारी देवाची माई संगाती भगिन धर्मृत आनी सरकाड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोड पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजूक दुसऱ्या सवें अदीक करून वाटसूर आसावें आमी ओळखून घेवंक कोण नासलेलें आसावें आमी ताका ओळखून घेवंक आमकां आदार करपा ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तालीम पडोवंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुरगींचे सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन वतरेकता तर आमकां तुजी उदारकाक कृतीन सर पथकांतली चटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रातभर चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी वस्त जेजू उण्याचे मोडणेन इमावस वेतल्या शिसांनी ताका वळखलो. होच जेजू जाणें तांची काळजां अंत पायली. होच जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत येता आमकां उत्मीक गोठायेन भरता ताका आमी घेतली सुभागी. उनो मोडटा आसतना
शिसांनी सोमिया जेजूक ओळखिलो सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, प्राचीत काळांत काळजांच्या ओत्रेकांनी खतखतीत मागण्यांनी आनी कुडी ओतम्याचे दणवणेन आमच्या आदल्या पातकी चालींक आमी पाट केल्या आनी ओतम्यान नितळ जावन पासकांची परब आमी संभ्रमल्या. पुनर्जवंत जाल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी आतांच घेतल्यांत. तांच्या बळान नवे रचनेची म्हणजे तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल आमी आमचे जिणेंत सांबाळीशें कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पददा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे निर्वाकी आमची काळसा काळोखान बुडून आसली. निराशी दुखां भोवरी अवचित सुखे साली. निराशी दुखां भोवरी अवचित सुखे साली. काळजाचो स्वाळ जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू कुडीचो पोरसोड जेजू जिणेचो सूर्या जेजू काळजाचो स्वाळ जेजू मोनाचो प्रकाश जेजू